प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 11वो विस्वोर वोड 11 ते 26 पर्यंत। Mark chapter 11 verses 11 to 26। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजू जेरुसलेम भितर सरलो आनी देव मंदिरांत गेलो। ताणें सगळें चुत्रायेन पळोवन काडलें। अशेंच उशीर जाल्लो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतानिये गेलो। जेजू अंजिराच्या झाडाक शिरापता। दुसऱ्या दिसा बेतानिये तावन येताना ताका भूक लागली। पयस तावन ताणें एक पालेल्लें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना। तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं। आनी तो अशें उलयतना ताच्या शिसांनी तें आयकलें। जेजू देव मंदिरांत वेता। जेरुसलेमांत पावतच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले तांकां भायर घालूंक लागलो। वाटाव काडपाची मेजां आनी पारवे विकतोल्यांच्या आसोणां ताणें उमथून उडयली आनी देव मंदिरांतल्यान कितेंच हाडूंक व्हरूंक तो दिना जालो। आनी ताणें तांकां शिकोवन दिवन अशें म्हणलें, सगळ्या पोरसां खातीर म्हजें घर मागणेचें घर म्हणटली, अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा न्हय, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या। हें मुखेल याजनिकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या कानार पडलें आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो काय म्हूण ते सोदताले। तो सगळो लोक ताचे शिकवणेक लोबदल्लो म्हूण ते ताका भियेताले। आनी सांज जातच जेजू आनी ताचे सीस शारांतले भायर गेले। अंजिराच्या झाडाची शिकवण। दुसऱ्या सकाळीं तेवशिल्ल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पाळान तावन सुकलेलें ताणीं देखलें। पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबाय, म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलेलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें। जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात। कोण आपल्या काळजांत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें ताचे सोरी घडटलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां। ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात, आनी तें तुमचेंच जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगतां। आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें भोगसात, आनी तुमचो सुर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमकां खूब वस्तू शिकपाक मेळटा, पूण आयज आमी फकत ह्या 14वी वडीर आमचो नियाळ करुया। जेजू कितें म्हणटा, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावन। ही उतरां कोणाक उलयता? एका अंजिराच्या झाडाक। आनी कितें घडलें भाव भयणीनो, आमी वाचलां, जेजूक भूक लागलेली आनी आपली भूक मारपाक तो एका अंजिराच्या झाडा कडेन वेता। जेन्ना अंजिराच्या झाडा कडेन वेता तितूंत ताका फकत त्या झाडाचेर फकत पानां मेळटात, फळ मेळना। आनी देवाचें उतर म्हणटा की तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो। तर अंजिराचो काळ न्हय आसलो जाल्यार जेजू थंयसर अंजिराचें फळ आनी आपली भूक मारपाक कित्याक गेल्लो? भाव भयणीनो, आमी जाणो की एका आंब्याच्या झाडाक आंबे मेळचे पयलीं ताका फुलां येतात आनी फुलां येतकच थोड्या 2-3-4 म्हयन्यांनी ताका फळ मेळटा, आंबे मेळटा। आनी ताका फुलां येत ना जाल्यार आमी जाणो त्या वर्सा ताका आंबे मेळचे ना म्हणून। तेच भाशेन एका अंजिराच्या झाडाचो स्वभाव असो की ताका पानां येत जाल्यार पानां बरोबर ताका फळूय येता। पूण जेन्ना जेजू त्या झाडाचेर पानां पळयता तो म्हणटा, ह्या झाडा कडेन अंजिराचें फळ आसतलेंच आनी तो आतां अंजिराचें फळ खावपाक त्या झाडा कडेन येता, पूण ताका फकत थंयसर त्या अंजिराचेर झाडाचेर पानां मेळटा। आनी भाव भयणीनो, हें अंजिराचें झाड एक ढोंगी आसलें। समजा हांव कितें म्हणटां आनी हांव दुसरेंच करतां, त्या मनशाक कितें कोण म्हणटा? ढोंगी म्हणटा। हांव एक म्हणटां, दुसरेंच करतां।
ज्या भाशेन हे अंजिराचें झाड सगळ्यांक दाखयतालें की खरेपणी ताचे कडेन पानां आहात म्हणून आनी पानां बरोबर फळांय आहात म्हणून, पूण लागीं पावतकूच कळोन येता की अंजिराचें झाड एक दोंगी आसलें. फकत पानां दितालें पूण फळ दिनासलें. आनी देवान जेजून त्या अंजिराच्या झाडाक शिराक घालता. ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या झाडाक शिरापता, तें झाड त्याच वेळार मोडटा, मुळांतल्यान मोडटा. त्या वेळार आमकां तें झाड मेलेलें दिसना, पूण दुसऱ्या दिसा तें झाड सामकें कुसून मोडोन सामकें मेलेलें मेळटा. आनी जेजून ताका त्या दिसा पयल्या दिसा शिराप मारलें म्हणून तें झाड आतां मरोन वता. आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता, आमकां कसली शिकवण मेळटा. आमी जाणो भाव भयणीनो, आमी उत्पत्तीचें उतर शिकला वाचला जाल्यार देवान आदवान आनी इवेक रचलेलीं, ताजे भाशेन रचलेलीं, ताजो वचमो तांकां दिल्लो. आनी आदवान आनी इवेन तें पातक करून आतां तांचो संबंद देवाशी तुटलेलो. पूण कित्याक वाडटा? देव आमचो इतलो मोग करता, आमकां इफेर्नान वचपाक दिना. तो आतां मनीस जावन येता, जेजू ह्या संवसारान येता. जेजू आमचें मरण मोडटा, तो खुर्सार वेता, आपलें रगत वारोयता. आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. तर ज्या भाशेन देवान उतरां उलोवन सगलो स्वर्ग आनी संवसार रचला, त्याच भाशेन आमकां आतां आमच्या उतरां वरवीं आमच्यान सगलें आमच्या जिवितान घडोवन हाडूंक जाता. तर भाव भयणीनो, आमच्या उतरांचेर पावर आसा, आमच्या उतरांचेर पदवी आसा. पूण चड करून आमी सत नको म्हणून आमी जें आमकां मेळटा आमच्या तोंडान, आमकां जी जीब आसा आमी उलयत आसा. आनी आतां आमकां कळोन येना की आमी आमच्या जिवितान कितलें आमी सगलें वायट हाडटा आमच्या उतरां वरवीं. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन देवान सगळें रचलें आपल्या उतरां वरवीं, आयज आमच्या संवसारान आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडार दवरया. आमच्या मनाची नडसणणी करूया देवाच्या उतराचेर. आनी देवाचें उतर शिकून आमचें मन आनी आमचें काळीज देवाच्या उतरान भरून आमची उतरां देवाचें उतर आमी करुया. तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाडूंक सुरवात करुया. जेन्ना आमी तें उतर उलयता आनी तें उतर आमी कोत्ता, आतां आमी दोंगी जायना, खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाता. देवाची भुरगीं म्हणून सगलें जें देवान घडोवन हाडलां जेजू वरवीं खुर्सार, आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. आमचो संबंद देवाशी घट जाता, आमच्या पेल्याशी घट जाता, आमी मोगान चलोंक पावता. आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आमच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरया. हें उतर आमच्या जिवितान जें देवान आमकां दिलां, तें उतर आमच्या जिबेर धरून उलया. कित्याक भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्यांक जें आमकां दिसता, जें कोण उलयता, कोण आमकां सांगता, ती उतरां आमी घेवन दुसऱ्यांक सांगीत जाल्यार तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. पूण जेन्ना जें आमी आयकता देवाच्या उतराचेर हाड, ताजेर आमी तें पयस दवरता. एका कानान आयकून आनी दुसऱ्या कानान सोडटा. पूण देवाचें उतर एका कानान आयकोन आमच्या मनान आमच्या काळजान धरून आमच्या मनाची नडसणणी करून तें उतर आमी उलयता आनी तें उतर आमी पाळटा. तेन्नाच की आमकां सगलें देवाचें आमच्या जिवितान फावो जातलें आनी आमी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.